मॅन्युअर डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम जो विलेज पंचायत पार्रा आणि पार्राचे फार्मर्स हेंच्यांनी घडोवन हाडला तेका हाजीर आमचे सरपंच चंदना नर्मलकर, पंचायतीचे सगळे मेंबर्स, प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मिडिया आणि सगळे तुमी फार्मर्स खोशी भोगता म्हाका की आयच्या ह्या प्रोग्रामान जे फर्टिलायझर डिस्ट्रीब्युशन म्हाका दिसता फर्टिलायझर एवरी इयर म्हारग जायत आहा आणि गोंयभर फार्मरांक हो इकतो घेवचोच पडटा कित्याक दीस इज द मेन देश बिकॉज आमचे कडेन जी गोरवां आतां कोण म्हणटालो उल्लेख केलो गोरवांचो आदी चड करून गोबरी घालताले आणि कितें कितें घालताले तेजे सगळे प्रोडक्ट जे आमचे बुल्स काव्स हेंचो जो प्रोडक्ट आहा एंड प्रोडक्ट तो गायरीन घालून तो सारकी गोबरी करून तो घालप पूण आतां चडशे लोक फर्टिलायझर सोदतात इजी अवेलेबिलिटी पूण तो म्हारग जायत आहा सबसिडी हेजेर ना सरकार हेजेर सबसिडी दिना 1650 न्हू एक बॅग जाता आनी म्हाका दिसता खुबशे फार्मर गोंयभर एग्रीकल्चरा कडसून पयस कित्याक गेले देर आर वेरियस रिजन्स एक खूप जाणांनी म्हटले आमकां इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रॅक्टर मेळना म्हणून गव्हर्मेंटान प्रत्येक पंचायतीक एक ट्रॅक्टर दिवपाक जाय हे एग्रीकल्चर म्हणटा पळय ते एक गर्व म्हणून प्रायड म्हणून फुडें व्हरपाक जाय and it is a passion because it was a passion of my grandfather, it was a passion of my grandmother. Why I should leave it? It was in my family. आमचे आदल्यांचे शेत आता कितलीच वर्सां आली 15 वर्सां आली ते कोणूच लायना आणि म्हाका दिसता सरकारान हेचेर मदत करपाची आयज गरज आहा. इट इज अ बूस्ट. प्रत्येक जो तर पंचायतीक 186 पंचायत आहा हेंका जो तर सगळ्यांक ट्रॅक्टर दिलो परवानगी दिली कोणाकडे पयशे आहा पंचायती कडेन तेणे आपलो ओन ट्रॅक्टर घेवपाचो आणि लोकांक फ्री दिवपाचे की तुम्ही वचोन एग्रीकल्चर स्टार्ट करा म्हणून आम्ही तुमकां सारे 50% सबसिडी दितले पळोवया कितले शेतकार लायता हे चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता सांगपाची गरज आहा आणि म्हाका हांव तेजे कडेन उलयतलो आय वील टॉक टू हिम अँड ही शूड इफ ही वॉन्ट्स टू सी ऑल गोवा ग्रीन जे आम्ही भाशणांनी सगळे जाण आमदार उलयता 40 आमदार उलयता वी वॉन्ट टू सी ऑल गोवा ग्रीन म्हणटा आमी आणि पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ आवर लास्ट ग्रीन फील्ड्स आवर रिव्हर्स आवर हिल्स हे जो जर आमकां दवरपाक जाय जाल्यार आमीच कश्ट करचे पडटले आमीच फुडें सरचे पडटले आणि त्या खातीर सरकारानूय हितून मदत करपाची गरज आहा पंचायतीनूय मदत करपाची गरज आहा आणि फार्मर फुडें सरपाची गरज आहा. हांव अमरनाथ गोयेकर डेप्युटी सरपंच पिलन मार्रा पंचायत. आयज पिलन मार्रा पंचायत बरो एक इनिशिएटीव आमी घेतलेलो आहा की आमच्या सगळ्या फार्मर भावांक आमी फर्टिलायझर्स आनी सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करपाचो आयज कार्यक्रम आमी दवरलो. मोर दॅन 150 फार्मर्स फ्रॉम पिलेन हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेजो बेनिफीट घेतलेलो आहा. विलेज पंचायत पिलन मार्रा आमी तांकां ट्रॅक्टर प्रोवायड करता विथ सबसिडायज रेट तशेंच मागीर हार्वेस्टिंग मशिनूय तांकां प्रोवायड करता विथ सबसिडायज रेट गव्हर्मेंटाची आनी आमी फ्री आमी तांकां सीड्स आनी फर्टिलायझर्स दिता. त्यामुळे शेताक जे जाय आमचो शेतकार कमिटीचे अध्यक्ष तोय हांगा सर आहा शेतकार कमिटी आमची हांगा आहा. पिल्यान पंचायत म्हणटा फुडें एक आमकां ग्रीन आनी बरी एक सोबीत पंचायत आमकां घेवपाची आहा. सगळ्या फार्मरांचो बरो सपोर्ट मेळटा. चडांत चड फार्मर्स हांगा येता कल्टिवेट करता. आतां हे जातकूच मागीर आमी भाजयेचें आमी घालूंक सोदता. विविध प्रकारच्यो भाजी आमची हांगा जयवंत राणे आमचो एक सिनियर हांगा फार्मर्स आहा खुबशे कल्टिवेशन करता. दुसरे आमचे मारिया बाय आहा ते बऱ्यापैकी हांगा कल्टिवेशन करता व्हेजिटेबल्स ग्रो करता आपल्या शेतान. बरे आमचे हांगा फार्मर्स आहा तांकां बरी सवलत आमची पंचायत तांकां सगळी दिता. आमची VDCचे कन्वेयर हांगा आहा तसोच बायोडायवर्सिटीचे आहा. सगळे मेळून टीम वर्क पिळर्णांक एक आमी फुडें व्हरपाचें सगळें आमी एक काम करता.